पेडणे पालिकेच्या बाजारात उदक भरिल्ल्यान नुस्त्याच्या बाजारात नुस्तें विकपा खातीर बशिल्ल्या नुस्तेकारांक खूब त्रास सोंसचो पडलो। फाटले कांय दीस शेगीत पडपी पावसान पेडण्याच्या बाजारात उदक साचलेंच। त्याच बरोबर बाजारात नुस्तें विकपा खातीर उबारिल्ल्या संकुलाच्या छप्पराची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच तें खूब पोरणे आशिल्ल्यान छप्परांतल्यान उदक गळटालें। नगरपालिकेन तशेंच थळावो आमदार गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री बाबू आसगांवकारान ह्या बाजाराची पळोवणी करून बेगिनाच दुरुस्ती करची मागणी लोक करतात। वर्षा जाली आता येतात मुड्डीतात आणि वयतात पळून हा कितें रे एका वर्सा काय करिना आमी हांगर धुता आणि बसता येवन। आयज जे पेडण्याचे आमचे जे मार्केट आसा नुस्तें मार्केट ते इतले गलिच्छ आसा, थंय हेल्थ ऑफिसर केन्ना पळयना वचोन स्थानीक जो आमचो आमदार आसा ताणें म्युनिसिपालिटीचे जे मच्छी मार्केट आसा ते केन्ना पळोवंक ना आनी तो डिजिटल इंडिया करपाक भोंवता। ताणें पयलीं आदी ते मच्छी मार्केट रिपेर करपाचें। नुस्तें विकता त्या मनशा कडल्यान म्युनिसिपालिटी प्रत्येक कडल्यान 50 ते 70 रुपये एका पाटल्याक घेता। तेजे जर पर डे कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार ते 1.5 ते 1.25 हजार रुपया जाता। जाल्यार आयज वर्साक म्युनिसिपालिटीक त्या मच्छी मार्केटाचे मिनिमम 5 लाख पर्यंत इन्कम जाता। ती म्युनिसिपालिटी आयज ताका नळे सुद्दां घालूं शकना। आयज इतली थंय घाण जाल्या ते हेल्थ ऑफिसरान त्या म्युनिसिपालिटीक नोटीस काडपाक जाय। तेतून रोगराई लोकांक जे मच्छी विक्रेते घेता पळय तेतून रोगराई जावपाची खूब शक्यता आसा। हेल्थान तेचेर एक आपले जे नियंत्रण दवरपाक जाय। आनी जी थंय उदक भरता ती पाटले घेवन वयर पांय दवरून नुस्तें विकता ती इतली हालत आसा। ती आसाच तेंची, ती धंदो आपल्या पोटाक लागून करता नाविलाजाक लागून। पण हांव एक म्हणटा जे पेडण्यातले नागरीक आसा ते मच्छी घेवपाक जे बाजारांत वयता ते केन्नाय खंयच्याय काळाक ते मार्केट कोसळोन थंय एक मृत जावं एक जिवीत हानी जावं शकता। ही एक मोठी घटना पेडण्यात जावं शकता। आणि जर हेचेर जर जो स्थानीक आमदार आसा आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकार जर लक्ष दिना जाल्यार काँग्रेस थंय मच्छी मार्केटान धरणे आंदोलन करतले। सांगण्याचा उद्देश एवढाच, हे मार्केट जर होतं ते पोर्तुगीज टायमाच्या कालीन आणि पोर्तुगीज टाईम सरासरी गोवा विलीन झाला 61। याचा अर्थ असा आहे की 58-57 ह्या त्याच्या अगोदर मला एवढंच वाटतं की ही अशी घाण सफाई, मी स्वतः सरपंच 77ला झालो, त्यानंतर माझ्याजवळ होणारं जे काम होतं तर साफसफाई कचरा वगैरे हे मी माझं केलं। त्यासाठी सोपे घेतल्या जातात, पावणी केली जाते, त्या लिलाव होतो त्या नेले जातात आणि त्यासाठी हे का होत नाही, तेच जर पैसे खर्च केले तर ते सुसज्ज मार्केट होऊ शकते। तेव्हा पेडण्याचे आमदार उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी ताबडतोब याच्यावरती लक्ष घालून हे मार्केट सुधारण्याची त्वरित चालना करावी, नाहीतर सर्व लोकांना घेऊन मला एकत्रित करून उपोषणाला बसण्याची पाळी आणू नये